नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. जापानी टुरिस्टाक लुटपी टोळयेक गोय पुलिसांनी धरली. 3 जाणांक धरल्यात. एकल्याक कोचिनान जाल्यार दोगांक जयपुरान. जपानी टुरिस्टा बरोबर फ्रेंडशिप मारली आणि ताची क्रेडिट डेबिट कार्डा फारयली. 9 लाखाची तोपी. जपानी टुरिस्टान एसपीक ट्विटर आणि ईमेलार कंप्लेन केल्या. पुलिस मास्टरमाइंडाक सोदता. कंप्लेंट में ये एलिज किया था कि द जापानीज पर्सन जो है तात्सुगी तरामोटो, ही केम टू गोवा में ही बिकेम फ्रेंड्स विथ 2 people नेम्ड एज राजू एंड रोमी. राजू एंड रोमी ने इनको एक सिल्वरवुड अपार्टमेंट्स में लेके गया. दे बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. In fact, in the complaint, it is mentioned that they smoked marijuana, and on December 28, the 3rd or 4th day when they met, suddenly they created a false drama in which police people have come there to arrest them and threatened the complainant that police will arrest unless and otherwise we pay the money. In fact, the accused people also were participating in the drama which was scripted by them itself. Some people came to the scene acting as police officers in civil and started threatening them. और ये कंप्लेनेंट के जो क्रेडिट कार्ड्स और कैश इन्होंने निकाल दी. तो ऑल द क्रेडिट कार्ड्स वेर यूज्ड एंड द क्रेडिट कार्ड से पैसा एक्यूज पीपल ने ले लिया. फिर उसके बाद ये कंप्लेनेंट को दे ओनली द एक्यूज्ड ओनली बुक्ड द टिकट्स बैक एंड उसको कंप्लेनेंट को वापस भेज दिया. सो फाइनली वी कुड ट्रैक द पीपल फ्रॉम जयपुर. कोचिन से एक बंदा अप्रेंड किया, ट्रांसिट रिमांड करके इनको अभी लेके आया है. 2 लोग जो राजू और रूमी है उनको जयपुर में हमारा टीम दिनेश गडेकर, पीआई दिनेश गडेकर के टीम ने वहाँ पे अप्रेंड किया. वहाँ पे ट्रांसिट रिमांड करके दे आर ऑन द वे. सो वंस दे कम हियर वी विल इंट्रोगेट देम एंड विल गिव फर्दर डिटेल्स. मास्टर माइंड इज़ देयर, उसको हम ट्रेस करेंगे. वो पूरा प्लान उसने बनाया था. एक्चुअली उसका मॉडस ऑपरेंडी भी ये था कि ही यूज्ड टू हायर अपार्टमेंट्स हियर. फिर टूरिस्ट को अपना घर में बुलाते थे, बोलता था कि जयपुर का ज्वेलरी है, जयपुर का स्पेशल ज्वेलरी है, कुंदन ज्वेलरी करके वो दिखाते थे और बोलते कि मुझे परनम में एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पे जाके आपको अच्छा ज्वेलरी दिखाएंगे एंड यू कैन यूज़ दिस ज्वेलरी एंड सेल टू योर स्टेट और योर कंसर्न और योर कंट्री. ऐसा करके इनको बिफ्रेंड करना. फिर उनके साथ he used to try to do the same drama. As of now we got 1 complaint, we registered FIR and we have nabbed the main accused. So इन्होंने ये प्लान करते थे. ये राजू और रोमी जो होता, he used to speak very good, they are very good in English, तो they could befriend the foreign tourists as well. फिर इन लोग से बातचीत करने के बाद they become very friendly. फिर उनके साथ ये ड्रामा करके they used to take the money. तो 9 लाख रुपए प्राचिताचो काळ लेन सीझन आज सावन सुरू. गोयचे क्रिस्तांव इंगर्जींनी ॲश वेनसडे म्हणल्यार गोबराच्या बुधवारा मिसान वांटेकार जाले. पाद्री मिसाक आयिल्ल्या भाविकांच्या कपलाक पवित्र भस्म लायता. फुडले 40 दीस हो प्रायश्चिताचो काळ चालू उरतलो. इस्टराक लेन सीझन सोंपता. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, उपासांतल्यान आमकांच आमी ना म्हणून हे भाशेन दणवण करून आमी देवाक ओदीक लागीं येवंक, हेच आमच्या जिवितान हे वायट नाकारूंक, पातोक नाकारूंक आमकां ह्या उपासा वरवीं आमी कुरपा जोडून घेता. म्हजो आनी देवाचो संबंद मागण्या वरवीं वाडटा. म्हजें सवें हांव म्हाकाच नाकारून ह्या उपासांतल्यान हांव देवाक ओदीक लागीं येता. आनी जें म्हाकाच उणें करता ते हांव म्हाकाच दवरतलो काय? जायते फावट आमकां दिसता आमी उपास करचे, आमी आमकांच ना म्हणचें आनी तें म्हाकाच उरलें. पूण प्रितीच्या भयणी भावनो, हाचो ओदीक फायदो येवंक आमी धर्मदान, गरिबांचो, गरीब दुबड्यांचो हुस्को हे भाशेन करूंक आमकां हो प्राचीत काळ
मोर्जे फूड अँड कल्चरल फेस्टिवलाक प्रतिसाद पळोवन फुडल्या वर्सा हो महोत्सव मांद्र्यात जातलो म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जाहीर केला. इतली वर्सा हो महोत्सव पणजे जातालो. पयलेच खेप पणजे भायर शिफ्ट. हरमल दर्यावेळेर एप्रिलांत रापणकारांचे फेस्त जातले म्हणून रोहनान मोर्जे फेस्टिवलाक उलयतना सांगले. सगळे हांगा आयल्या ते जिताच्या मोगान आयलेच, पूण आज एक फ्लेवर तुम्ही सगळ्यांनी मांद्रेकरांनी तयार करून दिलो which adds to the whole kitty of making this food and cultural festival a huge success. So सगळे पेडणे भाव आणि भयणींक पहिले म्हजो मनांतल्यान काळजांतल्यान तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमच्या सपोर्टान हो आज फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल एक बरो सक्सेस जालो. कार्निवल हांगा येवचो आणि ताच्या खातीर ताणें कार्निवल जेन्ना ऑर्गनायज केलो आपल्या कडेन वी हॅव ऑल्सो सपोर्टेड हिम आणि आज जशें कार्निवल सोंपता तशेंच 3 दिसांची आमची आज फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल सोंपता. फाल्यांच्यान लँड सिजन स्टार्ट जाता. जिताचे मागण्यो खूब आसात. डेव्हलपमेंट जावपा जाय, हें जावपा जाय आनी एखादी तो सारको आसा कित्याक मांद्रे मतदारसंघाक एखादी ती गरज आसा आनी आमचोय प्रयत्न आसा की जाता इतलो ताका हेल्प करप आनी मांद्रे मतदारसंघ एक बरो टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाक ताका कितें हेल्प जाय ते ह्या फोरमांतल्यान डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन ताका हांव प्रॉमिस करूंक शकता की कितें डेव्हलपमेंट ताका जाय फ्रॉम टुरिझम पॉयंट ऑफ व्यू वी आर हियर टू सपोर्ट हिम. आयच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक विवा कार्निवल म्हणटा आसतना आज फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल लास्ट दीस आसतना ताजी एक मागणी आसा की एवरी इयर हे फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल हांगाच आसचें. म्हाका दिसता मागणी योग्य आसा. ह्या वर्साची फुडल्या वर्सान तुमकां प्रॉमिस करूंक शकता की फुडल्या वर्सा मांद्रे मतदारसंघान फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल जातली. आनी एक आमी समवेअर अराउंड एप्रील रामपोणकारांचे फेस्ट आसा. अ ट्रेडिशन ऑफ आवर फिशिंग कम्युनिटी विच इज टू बी शोन टू द वर्ल्ड. आणि ती रामपोणकारांचे फेस्ट एखादी मोर्जे आणि मांद्रे दर्याच्या किनाऱ्याक खंय तरी अशें हरमळ जावं खंय ह्या जाग्यांचेर आमी वी विल कम विथ दॅट फेस्टिवल which will give everybody a chance to come and not only display their culture and tradition but also attract the world with the rich heritage that Goa has. आग्वाद किल्ल्यावेल्या संग्रहालयाच्या वाठारातले वादग्रस्त बार सध्या बंद. मेजा कवळी. परवरे कार्निवला दिसा थंय फूड कोर्ट आणि रिसेप्शन आसा म्हणून पर्यटन मंत्र्यान रजाव दिल्ले. उपरांत 2 दिसांत टेबल उखल्ले. सुटके झुजारांच्यो यादी आशिल्ल्या किल्ल्यान बार घाला म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकाच्या संघटनेन आवाज काडल्या उपरांत एक्शन लायसन कोणे दिले काय विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा पळयता. सर एक जो इश्यू हालीं चल्ला तो आग्वाद कोर्टाचो की फ्रीडम फायटर म्हणटात ते लिकर बीन सेल करताले ताचेर एक्सायज डिपार्टमेंटान लायसन तांकां दिल्लें हांव चॅक करता. तुमचे डिपार्टमेंट एक्सायज हांव चॅक करता. आमी आसा आग्वाद सेंट्रल जेल आणि जो इश्यू जाल्लो गेले 2-4 दीस जाले इश्यू जाल्लो की स्वातंत्र्य सैनिकांनी एक इश्यू अलर्ट केल्लो की हांगा जे फूड कोर्ट आसा थंयसर सोरो विकता म्हणून आनी हे हितून स्वातंत्र्य सैनिकांनी नाराजी व्यक्त केल्ली आनी तेतून न्यूज वता तेन्ना आमी बीन हांगासर पयले तेन्ना टेबलां बीन आसली पूण त्या उपरांत इश्यू जाल्या उपरांत हांगाली जी टेबलां बीन आसली आनी तो फूड कोर्टाचो तो गाडो आहा तो सद्या तरी बंद आसा. आणि तेंचे कडेन जेन्ना संपर्क साधलो तेन्ना विचारलें तेन्ना ते म्हणटा आमी जर कितें तरी इव्हेंट बीन आसता स्पेशल जे इव्हेंट बीन आसता तेन्ना परमिशन घेवन हांगासर ते फूड कोर्ट चालू आसता आनी परमिशन घेवन थोडो दोन दिवपाचो नाजाल्यार बाकी आमचे हांगासर एक्टिविटीज तशें कांय नासता म्हणून आनी सद्या तरी हांगासर ज्यो हें आसले ते सगळे बंद आसा. स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फुट्टे आग्वाद सेंटर जेलचें. गोंय विधानसभेचे एका सप्तकाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 मार्चासावन सुरू. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. 70तल्या 4 पंचायतीक MRF फेसिलिटी घालूंक सरकारी सुवाती दिवपाच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळाचो वावटो. पतंजली आयुर्वेदा बरोबर सरकाराची जाल्ली कबलात आनी राज्यांतल्या वाडट्या अपघातांचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो. असेंब्ली समन केल्या फ्रॉम 27th of March 1 week. ट्रान्सफर ऑफ लँड फॉर तुझी MRF फॅसिलिटीज वेगवेगळे 70तल्या ग्रामपंचायतीक MRF फॅसिलिटी खातीर चार पंचायतीक आमी गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू लँड जी आहा पळय न्ही तांकां MRF फॅसिलिटी सेटअप करपा खातीर दिल्ली आसा.
amendment of the Goa State Solar Policy 2017 amendment solar policy खातीर एक नवीन amendment हाडला for the 5 years. They allow the consumers with the demand load of the 1 megawatt and above take power under the open access from the solar projects and during the daytime generation and during the peak hours from the 6 p.m. to the 11 p.m. through the battery enabled storage system with the maximum of the 15% demand of the state shall be the allowed on the first come first basis. Okay, the minimum capacity of the 1 megawatt shall and not be the applicable for the electrical vehicle charging stations. The consumers don't be the details दिता होता. पतंजली आयुर्वेद आणि गोंय सरकाराची शेतकी बागायती मळार वेगवेगळे उपक्रम चालीक लावपा खातीर कबलात जाल्या ते विशयी मुख्यमंत्री उलयलो. पतंजली योगपीठ आणि गव्हर्मेंट हांच्या बरोबर वेगवेगळे प्रोग्राम्स स्टेटीत कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाचे तितूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर परत डेरी ओके आणि त्याच बरोबर RDA डिपार्टमेंट आणि ट्रायबल डिपार्टमेंट ओके ह्या डिपार्टमेंटांच्या बरोबर हँड होल्डिंग करून स्किम्स सॅच्युरेशन्स कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप हाज्या खातीर तेंच्या बरोबर करार जाल्लो आसा. देर इज नो एनी फायनान्शियल इम्प्लिमेंट. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि तुळशीदास च्यारी. म्हादयचो इशू सोडोवंक सत्तरीकारांक भायल्यांची गरज ना. आरजीच्या जलयात्रेक परमिशन दिवं नाका म्हणून मोले होर्णा पंचायती उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावल्यो. म्हादयचो इशू कितें तो खंय सत्तरीच्या लोकांक खबर आसा. भायल्यांक लागून बोवाळ जावंक शकता म्हणून दोनूय पंचायतीचो आर्ग्युमेंट. म्हादयचो इशू तडीक लावपाची ताक खंय आमदार विश्वजिताक आसा. आरजीची म्हादय जलयात्रा राजकारणात पडल्या. जलयात्रा सत्तरीत सुरू जातनाच परवानगी वेल्यान काल सावन बोवाळ. ठाण्या यात्रा आडयल्या उपरांत राती मेरेन कसो तरी पदयात्रेचो पयलो दीस काडलो. आतां ही पदयात्रा आडोवंक सत्तरींतल्यो एक पंचायती मुखार येवंक लागल्यात. म्हादयचो इशू सोडोवंक खंय भायल्यांची गरज ना. कित्याक जाणा म्हादयचो इशू आसा हो आमी सगळेच जाणा. आमचे सगळे सत्तरीचे लोक जाणा म्हादय कितें ती. सो म्हादय वाचोवपाक आमचे लिडर सक्षम आसा. आमी सगळे लोकांक आमी काल विचारलें हेजेर कितें आसा. लोकांनी सांगलें आमकां भायले लोक आमच्या वाठारांत नाका. सो त्या खातीर आमी आयज मेमोरंडम टायप करून डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करपाक येयल्ले आसा की आमकां खंयचेच भायले लोक आमकां आमच्या वाठारांत नाका. कित्याक जर फाल्यां लोक येयले वाठारांत फाल्यां कितें लॉ एंड ऑर्डर हे जावं ती भायर वचों शकता. सो त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करून येयल्ले की तुमी ह्या रॅलीक किंवा पदयात्रेक परमिशन दिवं नाका. म्हादयचो इशू सोडोवंक वावपय सत्तरीचो आमदार खंय सक्षम. लोकांकूय बरोबर घेतलें आनी ती मिटींग कंडक्ट करून आमी ठरयलें की हेंच्यांनी आमचे कडेन परमिशन मागोवंक ना कांय ना आमकां कितें इंटिमेशन ना. सो आमी हांकां ही रॅलीक परमिशन दिवपाचें ना म्हणजे तेंच्यांनी आमचे कडेन परमिशन मागोवंकूच ना. ताका लागून आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केला की आमच्या लोकांचो प्रश्न आसा की विदावट एनी इंटिमेशन विदावट परमिशन तेंच्यांनी रॅली करची न्हू. आनी ही रॅली जाली जाल्यार मागीर तेजो कितें वायट परिणाम जावं शकता. आमचे मिनिस्टर विश्वजीत राणे बाबा हे आमच्या बरोबर सामके स्ट्रॉंग आसा म्हादयचो विशय सोडोवपाक आनी ते विशय तो योग्य रित्या सोडयतले ही आमकां खात्री आसा. तेन्ना आमी सत्तरी वासी सगळे सक्षम आसा. आमकां दुसऱ्या गांवांसून येवन हांगा रॅली काडपाची कोणाक गरज ना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. म्हादय खातीर सत्तरीच्या आमदारांनी जागृती करूंक जाय आशिल्ली. ते करिना म्हूण आमी करता. आमच्या 10,000 मतदारांक खातीर करता. आमकां मतां मारूंक ना तांकांय जागे करतात. आरजी फुडारी मनोज उलयलो. आरजीचे जलयात्रे आड पंचायतीची उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ. उपजिल्लोधिकारी निर्णय दी मेरेन जलयात्रेक खो. सगळ्यो कंप्लेनी खंय दोना पावला टायप जावन आयल्यात. ते कंप्लेंट्सूय पयले एक आस्पाची गजाल म्हटल्यार सगळ्या पंचायतींनी एकूच कंप्लेंट ड्राफ्ट केल्ली. म्हणजे एकच कंप्लेंट म्हणजे इंग्लीश बीन सेम तेंचे टायप रायटरूय सेम. अशें दिसता की ही कंप्लेंट दोना पावलाच्यान येयला. ही कंप्लेंट सत्तरी टायप जावंक ना. ही दोना पावलाच्यान ड्राफ्ट जाल्या आनी ती ड्राफ्ट हांगा सत्तरीन पावला आनी सत्तरींच्यान ते सगळ्या पंचायतींनी टायप केला. सायन मारपाक लायला आसतले दोना पावल व्हरून सगळें सायनी मारल्यात आनी हांगा इनवर्ट केला. प्रश्न आसा म्हादयचो. हांगा म्हादय सत्तरीच्या लोकांची आसा जाल्यार आमी 10,000 लोकांक रिप्रेझेंट करता. आमी
आयज जर वॉक काडटा जाल्यार आमच्या त्या लोकांक लागून काडटा. आमी जर आयज वॉक काडटा जाल्यार ज्या लोकांनी आमकां वोट सुद्दां करूंक ना जाल्यार त्या लोकांक जागृत करपाक आमी वॉक काडटा. सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ही जी वॉक आसा ती रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टीच्या नांवार ना, ही टुगेदर फॉर म्हादयच्या मुवमेंटाच्या नांवार आसा. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार म्हादयची जी मिटींग नाल म्हादयचो जो प्रोटेस्ट नाल म्हादयची जी जागृताय दोगांय एमएलएनी करपाक जाय आसली, कित्याक तेंच्या लोकांची कुळागरां हांगा सुकतली, तेंच्या लोकांची गोरवां हांगा उदकाक लागून मरतली, तेंच्या गांवांत उदक येवचें ना, तेंच्या नळाक उदक नासचें ना. म्हादय गेली जाल्यार ह्या दोगांयनी आजून पर्यंत कसलोच प्रोटेस्ट, कसलीच यात्रा, कसलीच मिटींग दोगांयनी घेतलेली ना. बाकीच्या राज्यांपरस गोंयांत गाडयांचें प्रमाण मायज. ड्रंक अँड ड्रायव्ह येरादारी कायदे नेम सारके पाळप जायना. अशा गजालींक लागून गोंयांत रस्तो अपघात वाडल्यात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. हे विशीं PWD आनी येरादारी खात्याचो अभ्यास चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. दरेकल्यान येरादारीचे नेम पाळचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. एक्सिडेंटाची मिटींग जी आहा पयली तेच्यानी सगळें रेडी केला, इम्प्लिमेंटेशनचें काम सुरवात केला. ओके, परत एकदा म्हणजे मॅक्झिमम गाडयो खूब मोठ्या प्रमाणात तूं जर कंपॅरिजन वीथ बाकीच्यो स्टेटी पळयत न्ही जाल्यार गोंयांत प्रोपोर्शनेट टू द पॉप्युलेशन व्हेकल हे जे आतां खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला. आनी ताका 2-3 कारणां आसा जे आमी समजून घेतल्या त्या प्रमाणे. एक, बरेच जाण रूल फॉलो करिना, ड्रंक अँड ड्रायव्ह, ओके, हे आसा. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ओवरटेक करता आसतना न पळयता ओवरटेक करतात, हो एक कारण आसा. वेगवेगळी कारणां आसा, पण आमचे PWD डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट तिनांची कंबायन मिटिंग्स कंटिन्युअसली सुरू आहा. इम्प्लिमेंटेशन आमी सुरवात केला. लोकांनी म्हाका दिसता सहकार्य करपाची गरज आसा. ज्या ज्या मेन जाग्याचेर लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. आमचो प्रयत्न आसा रिड्यूस करपाचे. प्रधानमंत्र्याचे मन की बात कार्यावळी प्रमाण गोय सरकार गोवा की बात सुरू करता. बीजेपीचे बूथ सशक्तीकरण अभियान लॉन्च केल्या उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. म्हयन्याच्या 3ऱ्या शेनवारा एक मंत्री ताच्या खात्याच्या कामाविशीं इशू विशीं लोकांकडे चर्चा करतलो. लोकसभेचे 2 सीट जिखपाक बूथ सशक्तीकरण म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष उलयलो. की बात ह्या धर्तीचेर गोवा की बात हो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत म्हणजे दर शेनवारा एक मंत्री जो आहा पयलीं गोवा की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान उलयतलो. स्वयंपूर्ण मित्र लोक हेंच्या खातीर आपल्या मिनिस्ट्रीचे आसतले किंवा आपल्या बाकीच्या हेजे लोकां पर्यंत मेसेज सरकारांतली कामां लोकां पर्यंत मेसेज पावपा खातीर गोवा की बात हो कार्यक्रम आमी सुरवात करता. 24 तारीख ते 5 मार्च पर्यंत आपले टायम जो आसा तो पार्टीच्या कामां भितर दिवप अशें ठरयल्लें आसा. तो त्या बुथार वयतलो, त्या बुथार वचून तो स्वता व्हेरीफाय करतलो आनी ते मनीस एखाद्या हाचेर जर सक्षम बूथ आसत जाल्यार तो परत तशी दवरतलो. एखादें नवीन जर करपाचें आसत जाल्यार नवीन तातूंत भितर बदल करपाक शकतलो. कारण भारतीय जनता पार्टी निवडणूक जातकच नवीन कांय काँग्रेस आमदार भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो, तांकांय भितर आमकां समितीन समाविष्ट करून घेवपाक जाय. आनी ताका लागून हो आमी प्रोसेस जो आसा आमी करपाचे आसात. तर आमी बऱ्याचशा मतदारसंघा भितर आमी ऑलमोस्ट सगळें पूर्ण केल्लें आसा. काल शिवोलीची बैठक ही आमी दोनी जुने नवे मेळून कालूय फायनल केली. आनी त्यामुळे 8 मतदारसंघा भितर तशें आज वेगळे जुने नवे अशें कांय उरूना. सगळे एक बरोबर काम करप अशें ठरयल्लें आसा. आनी फायनली अचीव जें करपाचें आसा आमकां ती येणारी लोकसभा इलेक्शन 2024 त्या निवडणुकीची आमी वातावरण गेल्या वर्षभर पुरक वातावरण तयार केलें, पण वातावरणाच्या आदाराचेर मतां पडनात, बूथ जिखूं जाय. आनी त्यामुळे ते ऑर्गनायझेशन संघटन पार्टी सदोदीत आमी संघटन बेस्ड पार्टी आसा आनी त्यामुळे आमी चड विश्वास ऑर्गनायझेशनाचेर दवरतात आनी त्यामुळे ते बटन आनी ते मजबूत करपाक लागून येणाऱ्या दिसांनी आमी काम करतले. हणजूण पोलिसांची शिवोले मार्ना ड्रग्जाचेर मोठी धाड. मार्ना एका विलान ड्रग्जाचो धंदो चलता म्हूण टीप मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसेची कारवाय. केटामायन चरस धरून सुमार 25 लाखाचे ड्रग्ज जप्त. विलान रावपी मूळ गुजरातचो 33 वर्साचो जयराज सिंग चावडाक धरलो. ताका खंय हे ड्रग्ज दिल्ली सावन कुरियरान पावल्यात. प्रकरण उस्तूंक गोंयचे पुलीस दिल्ली चल्ले. हणजूण पुलिसाची ह्या वर्साची सगळ्यात मोठी ड्रग्साची धाड. मोर्ना शिवोले एका विलांतल्यान सुमार 25 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला. त्या विलांत रावपी एका गुजरात्याक उखल्ला. हे फावट ड्रग्साचो लिंक थेट दिल्ली. ताका खंय ड्रग्स कुरियरान पावयल्यात. Valid information that
that some suspicious activity is there in the villa at Marna. Accordingly, my office issued a search warrant, and I have issued a search warrant, and then the raiding team conducted a search of the premises, wherein about 470 vials of the ketamine was found, and it is about 2 kg, and the value is about 23 lakhs. And charas is found about 200 or 300 grams. And we have carried the investigation and interrogation of the accused person. And as per the preliminary investigation, he told that that drugs has come from the courier, and the one guy from Delhi has sent it. So our team are investigating such this second level of source finding. This to second level we are trying our level hard, and the team will shortly go to Delhi for further investigation. गोंयचे पुलीस आतां ड्रग्स पेडलरांची पाळामुळां उस्तूक लागल्या म्हूण हणजूंचो SDPO जिवबा सांगता. ड्रग्साचे प्रमाण वाडलें म्हणजे परस की वी आर मोर एक्टीव इन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन्स, and that is the reason we are able to crack this such a huge quantity of drug. It is about 25 lakhs in the international market. We are one small information also, even small quantity, 50 gram, 100 gram also we are booking the cases, because the message should go straight to the head of the person who are peddlers who are doing this peddling. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकर. फेब्रुवारी सावन लागू नव्या टॅरिफ ऑर्डरी प्रमाण ब्रॉडकास्टरांनी आपले चार्जीस नव्या टॅरिफा प्रमाण वाडयले. मात ताचे वयल्यान ब्रॉडकास्टर्स आनी केबल ऑपरेटरांचे वाजला. केबल ऑपरेटरांचो दरवाडीक विरोध आनी NTO मान्य करिनात म्हणून ब्रॉडकास्टांनी चॅनल केबल ऑपरेटरां खातीर बंद केल्यात. केबल ऑपरेटर म्हणटात दरवाडीचो भार गिरायकांचेर नाका. गोंयचे केबल ऑपरेटर लोकांचो तेंको मागता. Now major broadcasters have put up these channels, and it is not the MSOs of India, but broadcasters have put up their channels because they want price hike as per the new tariff order 3, which is being implemented by the central government. So because of that, the agreements have not been signed by the broadcasters with the MSOs. MSOs are reluctant to sign the agreement because there is a price hike. Single price of a single channel has been made as 19 rupees. Like Star Prabhav, earlier the price was rupees 12. Now it is rupees 19. So similarly, the Star package was around 49 rupees plus taxes. Now it is 62 rupees plus taxes. So we are opposing this hike, and because of that the agreements are not signed. We want all the customers of cable all over Goa to support us so that we can avoid this price hike. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ अँड कीप वॉचिंग प्रुडंट.